मेस्पोरा वाखाणात शेकांची प्रितुमी बोय देवा सोद गीतां गाया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां हे आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जॉस्टन बॉर्जीस हे आमच्या भावाच्या आत्मे पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटींत आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन मागुया मणिपूर हांगासर शांती वसूंक आनी जोगणी केस्तांवां काबार जावंक. तशेंच युक्रेन रशिया हांचेय मदें शांती आसूंक मागुया. संवसाराची शांती पासत आमी देवाक उलो मारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितच्या भाव भयणीनो, जेजूचे शीस भोव करून पेद्रू आनी पावलू ही जेजूची शिकोवण सगल्यांक दीत वेता आसतना नवी शिकोवण मानून घेवपाक आनी आदली शिकोवण जी आसा ती नीट करपाक फाटीं सरना. तर पवित्र सभेन जायती नवी शिकोवण येता. तशेंच आमची आदली शिकोवण आसा ती सारकी समजून घेवंक आमकां पवित्र सभा आदार करता. देखून सिनड हे घडोवन हाडलेले आसात. खेरीत भाशेन मागुया आमकां सगल्यांक भावार्थ्यांक आमचो भावार्थ बरे भाशेन आमी समजूंक आनी नव्या वस्तूंक आमी उक्ती रावंक आमकां सगल्यांक कृपा दी म्हूण मागुया. जायते पावटी आमी घडये आदलेंच घेवन बसल्या. नव्यो वस्तू येता तेन्ना आमी त्यो मानून घेवंक फाटीं उरल्या. वो जायते पावटी आमी आदल्या वस्तूचें मोल सारकें समजूंक ना. असल्या सगळ्या आमच्या चुकींचे देवा लागीं भोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्विदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी पातकी आसले हांव ती तुजे कृपेन प्रमाणीक जाता आनी दोळडिरी आसले हांव ती भागी जाता. तुज्या करण्याचो आनी देण्याचो फोड दोयेन पडे आनी भावार्था वरवीं प्रमाणीक केल्ल्या आमकां तुज्या मोगान थीर रावूंक आदार दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. मोठी उजोर जाल्या उपरांत उबो रावन पेद्रून तांकां म्हणलें, भावा भयणीनो, विदेशांनी म्हज्या तोंडांतलें शुभ वर्तमान आयकूंक आनी भावार्थाक वेंग मारूंक पयल्या दिसांनी तान देवान म्हाका वेंचून काडलो म्हूण तुमी जाणात. आनी काळजां वळखता त्या देवान आमकां दिलो तसोच तांकांय पवित्र आत्मो दिवन तीं आपणाक मानतात म्हूण दाखोवन दिलें. भावार्था वरवीं तांची काळजां नितळ करून आमचे आनी तांचे मदें कसलीच अंतर ताणें करूंक ना. म्हणटोच आमच्यान न्हय म्हूण आमच्या पुर्वजांनी व्हरूंक जावंक ना तसलें जू सिसाच्या माथ्यार घालून तुमी कित्याक म्हूण देवाची परिक्षा करूंक सोदतात. सुम्या जेजूचे कृपेन तांकां तशेंच आमकां तारण मेळटा म्हूण आमी सोत मानता. जमलोलो सगलो लोक ओगो रावलो
आनी बार्नबास आनी पावलो आपणा वरवीं देवान विदेशा मोदें केल्ल्या सगल्या खुणांची आनी विजबितांची खबर सांगताले ती आखे सोबेन आयकली. तांचें उलोवप जातूच जाकोबान अशें म्हणलें, भावा भयणीनो, म्हजें आयकात. आपल्या नांवांक भेटयलोली विदेशा मदली एक पोरजा सुरवातेक तावन विचून काडूंक देवाची खुशी जाली म्हूण सिमेवान तुमकां आतां सांगलां. आनी हें प्रवाद्याच्या उतरा प्रमाणें सारकें आसा, कित्याक अशें बरयलोलें आसा, ह्या उपरांत हांव परतून येतलों आनी दाविदाचो मोडोन पडलोलो तंबू नव्यान ताणटलो. तो हांव घोट्टाणांतलो उबो करतलो आनी नव्यान बांदतलो. तेन्ना सगलीं मनशां सर्वेस्पराक सोदतलीं. म्हज्या नांवाक भेटयलोलीं आसात तीं सोर राष्ट्रां. जाणें जायत्या काळांतान हें कळीत केलां, तोच सर्वेस्पर अशें सांगता. म्हणटच म्हजें मत अशें, देवाशी परतून येयात. त्या विदेशाचें जिवीत आमी आगोड करचें न्हय, पूण ताणें कुड्ड्या देवाक भेटोवन बोश्टायलोल्यो वस्तू खावच्यो न्हय. पोजोडपण पयस करचें आनी घुमटी पिळून मारलोलें मोनजातीचें मांस आनी रगत खावचें न्हय. इतलेंच सांगून आमी तांकां एक चीट धाडची. कारण सगल्या शारांनी मोइजेसाची समूत परगोट करपी आदल्या काळार तावन आसात आनी दर सोनवारा देवस्थानांनी ती वाचतात. देवाचें उतर हें जबाब. सगल्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विजमिता. म्हणुया, सगल्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विजमिता. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितमे वयर देवाक सोडगितां गायात. जबाब. सगल्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विजमिता. परमेश्वराच्या मनाक गितां गायनांक घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोटात तारण ताचें. जबाब. सगल्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विजमिता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मोदें गाजोयात. सगल्या पोरजांक कळयात ताची कौतीक विजमिता. जबाब. सगल्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विजमिता. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, ताणें ती केल्या संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब. सगल्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विजमिता. उद्गार. Zoe Sarvespora, Zoe Sarvespora, Zoe, 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 Zoe. Zoe Sarvespora, Zoe Sarvespora, Zoe, 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 Zoe. जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Zoe Sarvespora, Zoe Sarvespora, Zoe, 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 Zoe. Zoe Sarvespora, Zoe Sarvespora, Zoe, 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 Zoe. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवांवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो केला. म्हज्या मोगान रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगान हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात. म्हजी कुशालकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. रिचा भाव भयणींनो, पवित्र सभा जेन्ना वाडटा तेन्ना वेगवेगळे तरेचे मनीस पवित्र सभेन भितर सरतात. आनी पवित्र सभेन जेन्ना वेगवेगळे तरेचे मनीस भितर सरल्यात तेन्ना पवित्र सभा एके भाशेन जी आपली दोतोन आसा ती थिरायता आनी तेच बरोबर दुसरे जे भितर सरल्यात तांकां भितर घेवपाक कशे भाशेन थोड्यो वस्तू बदलतात तेंय आमकां दाखयता. आयचें पयलें वाचप ह्या विशीं उजवाड घालता. आमी ह्या दिसांनी वाचीत आयल्या जशें पावलू आनी बार्नाबास जेन्ना ह्या विदेशांत जेजू परगडटाले तेन्ना कांय जुदेवांनी वचून तांचे लागीं ही भासाभास केल्ली वो आडकोड घातलेली की जरी तर जेजूक मानून घेतलो बावतिजम घेतलो जाल्यार पयलीं सुनत करपाक जाय, म्हणजे पयलीं जुदेव धर्मान भितर सरपाक जाय, कित्याक तारण जुदेव लोकांतलें आयलां. आनी ह्या पासत ही सभा घडलेली, ही सभा भरलेली जेरुसल्याक, द कावन्सील ऑफ जेरुसलेम. आनी तातूंत हो मुद्दो तांणी सुटावो केलो. पेद्रू वडील कसो, तशेंच पावलू आनी हेर आपोस्तलूय सगळे हाजीर आसले. जाकोब जाचें नांव आयज आमी आयकलां, हो जुआवाचो भाव जाकोब तो न्हय, पूण दुसरो जाकोब जो आसा तो खेरीत भाशेन हो संदेश सगल्यांक दिता, कित्याक तो जेरुसल्याचो बिस्प. जाल्यार मुद्दो सुटावो करपाक सगल्यांक बराबर घेवचे पासत जुदेव जावपाची गरज ना हें तांणी त्या सभेन थारायलें. म्हणटच सुनत करपाची गरज ना, पूण जेजूक मानून घेवपाची गरज आसा आनी भावार्थ जो आसा ताका थीर रावपाची गरज आसा. कोणूय भितर सरलो आनी आपणाक जाय तें केलें, जनरलायज केलें ते भाशेन ना. ह्या पासत बागेवन जाकोब सगळें सोंपून जाल्या उपरांत हो मुद्दो सुटावो केल्या उपरांत तांकां सांगता, जे कोण नवे आसात, भोव करून जे विदेशी आसात आनी आतां भावार्थ घेवन भितर सरल्यात ह्या धर्मान, तांकां आमी चीट बरोवपाक जाय, म्हणल्यार तांकां आमी हें इन्स्ट्रक्शन दिवपाक जाय. तातूंत थोड्यो वस्तू ज्यो आडवारलेल्यो आसात त्यो आडवारलेल्योच आसात, थोड्यो वस्तू ज्यो आमी पाळपाक जाय त्यो पाळपाकूच जाय. जरी तर कोण ह्या धर्मान भितर सरता, ह्या भावार्थान भितर सरता आनी म्हणटा आपण आदलें आसा तेंच करतलो, करपाक जायना. आनी देखूनच तांणी म्हणलें हे जेवणा विशीं, जें कुड्या देवांक भेटयलेलें जेवण आसा, वो गोमटी पिळून मारलेलें आसा जनवाराक, ताचें मांस खावपाक जायना. तशेंच हेर दुसऱ्योय वस्तू ज्यो आमचो धर्म आमकां शिकयता, आमचो भावार्थ आमकां शिकयता, त्यो तांकां शिकोवंक कशे भाशेन जियोवचें, कशे भाशेन एकामेकाच्या सांगाताक रावचें, एका मनाची आनी एका काळजाची, हाचेर आख्खी पवित्र सभा एके भाशेन धरून आयिल्ली, घडोवन आयिल्ली आनी वाडत आयिल्ली, हें कितलें गरजेचें हें तांकां शिकोवचें. भाव भयणीनो, जेजू आयज शुभ वर्तमानान आपल्या संतोसाची, आपले खुशालकायेची खबर करता. कित्याक खुशाल आसा जेजू, कित्याक संतोश आसा जेजू सवें, कित्याक देवाची आज्ञा जी आसा ती ताणें पाळल्या. म्हज्यो बापाच्यो आज्ञा जरी तर तुमी सांबाळशात जाल्यार तुमकां खुशालकाय मेळटली. आनी देखूनच जेजू आपणाची खुशालकाय, म्हजी खुशालकाय तुमचे सवें आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत म्हणटच आमचो धर्म, आमचो भावार्थ आमची खुशालकाय वाडयता. आमी ह्या धर्मान भितर सरले आनी आमच्यान पाडूंकूच जायना आनी आमी कश्टवता एके भाशेन दाबोन चेपोन उरल्या जाल्यार त्या धर्माक अर्थ ना. देखूनच ज्यो वस्तू मांडून हाडलेल्यो आसात, जे कायदे आनी आज्ञा मांडून हाडलेल्यो आसात, त्यो कित्या पासत, त्यो कश्यो पाडच्यो हें आमी सारकें समजूंक आमची दोतोन सारकी जावपाक जाय. आनी तेन्नाच आमच्यान ही खुशालकाय जी जेजू सवें खुशालकाय आसा ती आमचे सवें आमी अणभवूंक पावतल्या. आनी तेंच जेजून म्हणलां, तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत, परफेक्शन ऑफ युअर हॅपिनेस. जाल्यार ही खुशालकाय आमकां मेळटली जाल्यार आमच्या भावार्थाची समजणी आमी सारकी घेवया.
जरी तर आमी नकळो जाल्यार ती बेश्टीच जनरलायज करची न्हू. म्हणल्यार कोण भितर सरलो भायर सरलो आपणाक जाय तें केलें ते भाशेन न्हू, पूण ज्यो वस्तू आमचे पासत मांडून हाडलेल्यो आसा त्यो आमी मानून घेता देखून ताची समजणी ताचो अर्थ घेतल्या उपरांतूच आमी ती आमच्या जिवितांत सारकी घालपाक जाता आनी ताचे विशीं खुशाल जावपाक जाता. जरी तर आमकां कोण फोर्सार करता जाल्यार घडये आमी ते कायदे पाळटले, त्यो आज्ञा पाळटले, पूण भितरल्यान तावन आमी खुशाल आसचे ना. तरीच खुशालकाय आमचें सगळें पूर्ण जावंक आमचें जण एकल्याचें अर्पण ह्या आल्ताराचेर करुया. आमचें जण एकल्याचें जिवीत ह्या आल्ताराचेर हाडुया. आमच्या जिविताच्यो बऱ्यो घडयो वायट घडयो ह्या आल्ताराचेर हाडुया. आनीक आमचें आख्खें जिवीत जेजूच्या हातान घालता आसतना आमची जण एकल्याची खुशालकाय पूर्ण जावंक आमकां कृपा मागुया. गायक घेऊया C23 पेज नंबर 38. C23. तुझ्या उदारपणान तुवें दिलां मनशाच्या वावराक तुझ्या उदाहरणात आमकां दिला तो दाखवलें दिलां मनशाच्या वावराक म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा, ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भोक्तीन भेटयता आनी जेजूची अमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणीत देव सैमांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेन तुज्या खऱ्या भुरग्याची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दोबाजन आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपलें बलिदान केलें तेन्ना ताचें परम योजनान आदल्या योजनाक सुपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान वपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोसाच्या नदार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. सर्गीन तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभार्ताचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन होना. पूर्वी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्ये प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदत्ता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासना. पवित्र सभेची शिकवण थिरावंक आनी पवित्र सभेची शिकवण समजून घेवंक परिशद व सिनड घडत येतात. सद्याक ह्या सिनडाची, ह्या परिशदेची तयारी चालू आसा आनी तो बेगीनूच घडटलो आमचे पवित्र सभेन. मागुया आमी आमकां शिकवण आसा ती समजूंक आनी नवी शिकवण आसा ती मानून घेवंक विशाल मन आनी खरो भावार्थ दी म्हूण आनी सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिणे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिणे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिणे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना,
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारां तूं भोव पवित संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन जिवीं आसात तीं आपणा खातीर न्हय पूण तांचे पासत मरून जिवन जालो ताचेच खातीर जियोवच्याक जेजू स्वर्गां पासत मेलो. प्रार्थुया. कोनवळ्या बापा, सुर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें. आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. फाल्यां शुक्रार 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली आनी त्या उपरांत मीस. तशेंच उगडास करता. ग्राम सभा जावपाची आसा आयतारा दीस आनी कसलेय तुमचे मुद्दे घालपाचे आसात जाल्यार आयज निमाणो दीस आयज सांजेर 5 वाजता मेरेन पंचायत ऑफिसान तुमचे हे मुद्दे पॉयंट अजेंडा पॉयंट तुमी घालपाक सोदतात ते पावपाक जाय. गायन घेऊया T56 पेज नंबर 227. T56. तुझ्या आमकां बाळगून दवर तुझ्या
नाम